गोंयांत सध्या सनबर्न विषया सयत सरकार फेरबदलाच्या विशयाचेर सुद्धा चर्चा चल्ल्या। सरकारान फेरबदल जातना मुखेलमंत्री पदा खातीर बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांचें नांव फुडें येता। ताचेर जाप दितना राजेंद्र आर्लेकर हांणी म्हळें, आपूण बिहारातूच खुश आसा आनी म्हजें काम बरें चल्लां। ह्यो सगळ्यो अफवा तर सनबर्न विशयाचेर निर्णय सरकारान घेवचो अशें म्हणीत सनबर्नाचेर ताणें उलोवप टाळ्ळें। पळयात। सरकारान कितें तो निर्णय घेवचो हांव ताचेर आतां कांयच उलयना। आणि सर एक विषय आयकूंक येता की म्हणजे तुमची आता रिशफल आसा गव्हर्मेंटाची तेन्ना तुमची वर्णी हांगा गोंयांत परत मुख्यमंत्री लागू शकता। अशें काय अफवा सगळ्यो येत आसतात सगळ्या वेळार, तातूंत कांय तथ्य आसना। अशें काय पूण जर परत एकदां आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा तुमकां हांव पळय आसा न्ही, ना अशें कांय आसना। हांव थंय बिहाराक वेवस्थीत काम करतां, तें बरें चल्लेलें आसा। आतां उल्लेख केलो राष्ट्रीय शिक्षा नितीचो, तर ती राष्ट्रीय शिक्षा नितीचेर हांव थंय जवळ जवळ 20 विद्यापिठांचो हांव चॅन्सलर आसा। त्या सगळ्या विद्यापिठांतल्या माध्यमांतल्यान सगळ्या कॉलेजीसनी आमी शिक्षा निती लागू केली पोरूच्यान, आनी वेवस्थीत चल्लेलें आसा, तें बरें। तुमच्या ह्याच कामा खातीर हांवें तो प्रश्न विचारलो सनबर्नाचो की धारगळे सारक्या पेडण्या वाठारांत जाता म्हटल्यार बीच लायनी जाता तो एक जाता आसलें, पूण धारगळे सारक्या वाठारांत कितें हांव ताचेर कांय उलयना। कितें आसा